राम सेनेक गोंयांत येवंक घाल्ली बंदी फाटीं घेवची म्हूण सेनेन उत्तर गोंय जिल्लोधिकाऱ्या कडेन अर्ज घाला. बंदी आदेश दितना राम सेनेची बाजू आयकून घेतिल्ली ना. हो आदेश व्यक्तीचे संविधानीक मूलभूत हक्कांचे आड येता म्हूण राम सेनेन आर्ग्युमेंट घाला. ह्या प्रकरणाचेर आदेश दी मेरेन याचिकादाराक गोंयांत येवंक दिवचे म्हूण सेनेचे गंगाधर कुलकर्णीन मागला. याचिकादार 3 दिसां परस चड दीस गोंयांत रावचो ना, तो भौशीक कार्यावळीत वांटेकार जावचो ना अशें उतर सेनेन जिल्लो न्यायदंडाधिकाऱ्याक दिला. श्री राम सेनेचो मुखेली प्रमोद मुथालीक आनी राम सेनेच्या वावुरप्यांक गोंयांत येवंक बंदी घाल्या. बंदीचो हो आदेश उत्तर गोंयचो आदलो जिल्लोधिकारी मिहीर वर्धनान दिल्लो. मिहीर वर्धनाच्या जाग्यार आतां नीला मोहनन उत्तर गोंयची जिल्लोधिकारी जाल्या. श्री राम सेनेन ह्या आदेशाक आव्हान दिला. श्री राम सेनेचो समन्वयक गंगाधर कुलकर्णीन हो अर्ज घाला. हो आदेश दितना उत्तर गोंयच्या जिल्लोधिकाऱ्यान राम सेनेची बाजू आयकून घेवंक ना. कसलेच सारको तर्क वा कारण नासतना हो आदेश दिला म्हूण राम सेनेन अर्जान आर्ग्युमेंट घालो. हो आदेश भारतीय संविधानान व्यक्तीक दिल्ल्या मूलभूत हक्कांच्या आड येता अशें राम सेनेन अर्जान म्हणला. हो आदेश अमुकच व्यक्ती खातीर ना, आदेश राम सेनेच्या प्रत्येक वावुरप्याक लागू केला. ताका लागून तो सारको ना असो याचिकादाराचो दावो. ह्या केशीचेर आदेश दी मेरेन बंदीचो आदेश सदळ करून अर्जदाराक गोंयांत येवपाची मेकळीक दिवची म्हूण याचिकादारान न्यायदंडाधिकाऱ्या कडेन अर्जान मागला. याचिकादारान ही मागणी करतना न्यायदंडाधिकाऱ्याक स्वता कांय गजालींचेर मर्यादा पाळटलो म्हूण उतरूय दिला. गोंयांत पत्रकार परिशद सोडल्यार कोणा बरोबरच बसका घेवचो ना. 3 दिसां परस चड दीस गोंयांत रावचो ना. उत्तर गोंयांत रावता त्या घराचो पत्तो न्यायदंडाधिकाऱ्याक दितलो. भौशीक सुवातींचेर 4 जाणां परस चड लोक आपले बरोबर आसचे ना. भौशीक कार्यावळीन वांटेकार जावचो ना. जिल्लोधिकाऱ्यान घाल्ल्यो हेर खंयच्योय योग्य अटी वा नेम मान्य करतलो अशें उतर याचिकादारान न्यायदंडाधिकाऱ्याक दिला. ही बंदी फाटीं घेवची म्हूण राम सेनेन उत्तर गोंयचे जिल्लोधिकाऱ्या कडेन मागला. बंदी बेगिनात बेगीन फाटीं घेतली ना जाल्यार हायकोर्टान वचपाचोय बेत याचिकादारान अर्जान स्पश्ट केला. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. ओपा उदका प्रकल्पाची पायपलायन सोमारा फुटली. म्हयन्या भितर ही दुसरी खेप. पणजे सयत मेडिकल, सांताक्रूज, ताळगांव आनी सांत आंद्रे सयत पुराय तिसवाडीत सोमारा सावन उदक नाशिल्लें. ओपा दोंगरार पायपलायन फुटिल्ल्यान पायपलायन सारकी करता म्हळ्यार इंजिनियराक बरोच त्रास जालो. मंगळारा रातीं पणजे उदक पावलें. मात पणजे धरून कितल्याशाच वाठारांनी लोकांक घरांनी उदक बुधवारा सकाळीं उसरां मेळ्ळें. ओपाची पायपलायन फुटपाचे प्रकार वाडल्यात. हे लायनीक एकदां उदकाचो प्रेशर पेलवना. फाटल्या म्हयन्याभरांत ही लायन 2दा बंद पडल्या. फाटले फावट जॉयंट सुटिल्लो. हे फावट ओपा दोंगराचेर ही 750 मिलीमीटर घेऱ्याची लायन फुटली. ताका लागून सोमारा दनपारसावन पुराय तिसवाडीक पुरवण बंद आशिल्ली. सोमारा दनपारां सुमार 2 खांडेपार ओपाचे दोंगरार पायपलायनीक प्रेशराचेर फूट गेली. मंगळारा दनपार मेरेन ती PWDन जाग्यार घाली. मात मंगळारा सांजे उसरा मेरेन तिसवाडीक उदक नाशिल्लें. 2 सुमार 40 ml वॉटर ट्रिटमेंट प्लांटाची जी रॉ वॉटर पंपिंग बीन आसा न्ही 750 mm डाया तिका एका पायपाक क्रॅक गेली आनी रोखडेच आमी 3 मागीर काम चालू केलें. PWDच्या स्टाफान रातभर लागून पायपलायन जाग्यार घाली. दोंगरार गाडयो वचप शक्य नाशिल्ल्यान कामगारांक सामान हाड व्हर करूंक बरीच कास्तीक पडली. सांजे मेरेन पणजे उदक पावलें. मात तिसवाडीच्या कितल्याशाच वाठारांनी उदक बुधवारा सकाळींच पावपाचें. थंय म्हटल्यार दोंगरार बरी 300 मीटर भितर गाडी वचना. थंय मॅन्युअली सगळें करचें पडलें. ताका लागून डिले जालो. आनी रातचे काम रातभर चालू आशिल्लें. सकाळीं 6 पायप फिट केले आनी ताजे नंतर ताका सपोर्ट जाय आशिल्लो कित्याक स्लोपी दोंगरार स्लोपी आनी 2 कॉन्क्रीट सपोर्ट घाले आनी आत्तां 12:30 कॉन्क्रीट सपोर्ट घालून जाल्या. कॉन्क्रीट सुद्दां आमकां मॅन्युअली तें थंय व्हरून JCBर लोड करून ते ब्लॉक घालचे पडले आनी आतां आमी 3 पर्यंत पंपींग चालू करतले आनी 4-4:30 पर्यंत पणजे टाकयांनी उदक पडपाक लागतलें. मागीर लोकांक सप्लाय करतले. ओपा तिसवाडीचे हे पायपलायनीन बांबोळे मेडिकल, सांताक्रूज, ताळगांव, सांत आंद्रे मेरेन उदक येता. ह्या वाठारांत उदक पावना म्हूण प्रेशर वाडोवंक गेल्यार लायन प्रेशराचेर फुट्टा. अदीं-मदीं ओपा लायट नाशिल्ल्यान उदका पुरवण बंद पडटा. पणजे आनी तिसवाडकारांक ह्यो गजाली हालीं नविदाद उरिल्ल्यो ना. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. गोवा टुरिझमाचें ब्रँडिंग करपा खातीर गोंय पर्यटन खात्यान फायंडींग फॅनी बॉलिवूड फिल्मा कडेन कबलात केल्या. गोंयच्या वेगवेगळ्या पर्यटन थळांची जायरात ह्या मोहिमे वरवीं जातली. फायंडींग फॅनी हे फिल्म गोंयचेर आनी शुटिंगूय चडशें गोंयांतूच जालां.
बॉलिवूड फिल्मांनी हे पयलीं दाखोवंक नाशिल्ल्या सुवातीचेर ह्या फिल्माची शूटिंग जाल्या. शुक्रारा 12 सप्टेंबराक फिल्म रिलीज जाता. फाइंडिंग फॅनीत मुखेल भूमिका दीपिका पदुकोण, अर्जुन कपूर, नसरुद्दीन शाह, डिंपल कापाडिया, पंकज कपूराची आसा. ही पाचय जाणां गोंयान फॅनीक सोदतात. सगळे फिल्म गोंयचेर आधारीत आसा. फिल्माची चडशी शूटिंग गोंयान जाल्या. साळगांव, आसगांव, कुठ्ठाळे, शिवोले पूल, सेंट जासिंतो जुवेर आणि बाकीच्या सुवातींचेर फिल्माचे शूटिंग जाला. हाचे पयलीं खंयच्याच बॉलिवूड फिल्मान ह्या सुवातींचेर फिल्माचे फाइंडिंग फॅनी पुराय गोंयचेर आशिल्ल्यान पर्यटन खात्यान ह्या फिल्मा कडेन कबलात केल्या. गोंयचे ब्रँडिंग करपाची मोहीम ह्या कबलाती वरवीं जातली. हाचे पयलीं दिल चाहता है ह्या फिल्माक जोडून गोंय पर्यटन खात्यान हे पयलीं अशेंच गोंयचे ब्रँडिंग केल्ले. टुरिस्टांक हे टुरिस्ट सुवातींची वळख जावंक ताचो आदार जातलो म्हूण GTDCक आस्त. मेजॉरिटी ते शूटिंग जे गोंयान जाल्ले आसा आनी हिस्टॉरिकल सायट्स बरे आमचे सिनीक ब्युटीचेर दाखयल्ले आसा. तेन्ना गोवा ट्युरिजम आनी डायरेक्टर ऑफ फाइंडिंग फॅनी हे आमी वांगडा प्रमोट करपाक गोंयां हे आमी तांकां ऑन बोर्ड घेतलेले आसा. तेन्ना 10 तारखेर मुंबय प्रेस कॉन्फरन्स दवरलेले आसा फॉर प्रेस कॉन्फरन्स विथ दीपिका पाडुकोन, मागीर तुजो अर्जुन कपूर मिनिस्टर, ऑनरेबल मिनिस्टर ट्युरिजम हांव आसतलो आनी आमी तांकां कॉन्टेस्ट लॉन्च केला. प्रुडंटा खातीर चेतन गवस. घेवया एक विराम.